the High Court if you want. But this is not the way, right, to park middle of the road? You parked in the wrong way. That's also you later on parked in the no parking section. Means we can go to the High Court if you want. Means we can go to the High Court if you want. तुम्ही लॉयर बरे, तुम्ही लॉयरच जर हे करपाक लागले याला किती फायदो? You go to the High Court. You go to the High Court. You go to the High Court. You don't know, being a lawyer, you don't know the rules. I don't know your job. No? आम्ही असं सध्या म्हापसा कोर्टाच्या अपोजिटूच तुम्ही पळोवंक शकता की कोणी हांगासर मधोमध एक कार पार्क केल्ली आसा आणि फुडें वचून पळयता जाल्यार आमी हांगासर आसा नो पार्किंग बरयल्लें आसा. तरी आसतना लोकांच्या हांगासर पार्क केल्ल्यो गाडयो दिसण्याक येता. पण समजना ही कशा प्रकाराची पार्किंग आसा. मधोमध दोन्ही साइडीन ज्यो लोक आसा आपल्यो गाडयो घेवन वयतात आणि हांगासर मधोमध ही गाडी पार्क केल्ली आसा. आता तुम्ही पळोवंक शकता की बसीक सुद्धा हांगासरल्यान कशें वचपाक त्रास जाता ते. एक्चुअली रोड म्हणपाक गेल्यार हांगासर क्लियर आसा. आता कळना की गाडी ही बंद केल्या का ही पार्क केल्या पळय ती. मागता ट्रॅफिक पुलिसा कडेन की तांच्यांनी हांगासर येवन मातशी बेगींतल्या बेगीन ही कार जी आसा ही कोणाची आसा हे फायंड आउट करचे आणि तांकां हाचेर रितसर अशी फायन बसोवची जेणे करून हे अशा सारखे हे जे कृत्य आसा ते परत घडचे न्हू. तुम्ही पळोवंक शकता की ही जी ब्लू कलर हांगासर जी गाडी आसा ती मधोमध हांगासर पार्क केल्ली आसा आणि त्याच कारणाक लागून हांगासर सध्या ट्रॅफिक जाम जाल्ले आसा. जो कोण ह्या गाडयेचो मालक आसा तेंच्यांनी हांगासर ही गाडी अशीच मिडलाक पार्क करून तो खबर ना खंय गेला. दोन बसी ज्यो आसा त्यो हांगासर सध्या ब्लॉक जाल्लेल्यो आसा. एक स्कूल बस आसा आणि एक कदंबा जी आसा ही हांगासर सध्या ट्रॅफिकान सापडलेली आसा. तुम्ही पळोवंक शकता की हो एक स्वतः एडवोकेट आणि तिने कशा तरेन हांगासर ही गाडी पार्क केल्ली. आताच तुम्ही पळोवंक शकता ही गाडी जी आशिल्ली ही हांगा पार्क आशिल्ली. It is no parking over here. You have parked in middle of the road. How come, sir? You are a lawyer. Because we had a matter for evidence. But this is not the way to park in the middle of the road. तुम्ही कायद्याचेच मनीस न्हू सर. तुम्ही कायदो तसो वायलेट करता. तुम्ही पळोवंक शकता की कशा तरेन हो जो एडवोकेट आसा ज्या तरेन तो उलयला. जेन्ना आमी तांकां विचारले की तुमी नो पार्किंगान हांगासर पार्क केला आणि एक तर मधोमध जेन्ना तुमी गाडी हांगासर पार्क केली तर तेणे आमकां अशें क्रूर शब्दान सांगले की आमकां मॅटर आशिल्ले तेका लागून तेंच्यांनी ही जी गाडी आसा ही मिडलाक पार्क केले आणि ते डायरेक्ट कोर्टान भितर सरले. We can go to the High Court if you want.
But this is not the way, right, to park middle of the road. You parked in the wrong way. That's also you later on parked in the no parking section. तुम्ही लॉयर बरे, तुम्ही लॉयरच जर आहे करपाक लागले याला किती फायदो? Because of the matter, you parked in middle of the road. We'll go to the High Court. Come. Why we should go to the High Court? I'm just doing my job. Yeah, what's the job? You don't know. You don't know. Being a lawyer, you don't know the rules. I don't know your job. तुम्ही पोवू शकता की कशा तरेन जो एक एडवोकेट असा तो कशा तरेन जाप दिवन हांगासर कोर्टान भितर सरलेलो आसा. आमी आसा सध्या म्हापसा GMFC कोर्टाच्या समोर आणि जी एक ब्लू कलर कार जी हांगा रस्त्याचेर मिडलाक जी पार्क केल्ली आशिल्ली एका आदवोगादाची ती हांगासरल्यान सध्या काडलेली आसा जेन्ना हांगासर हेवी ट्रॅफिक जॅम जाली तेन्ना.